फोंड्यासावन मोल्या वचपी कंटेनर ट्रक उमटुपाची घडणूक घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रस्त्यार बशिल्ल्या गोरवांचो जीव वाचोवपाचो यत्न करतना हो अपघात घडलो। ह्या अपघातात एकल्या वासराक मरण आयलें जाल्यार ड्रायव्हराक ट्रकांतल्यान भायर सरपाक मेळूंक नाशिल्ल्यान ताका गंभीर दुखापत जाली। उपरांत उजो पालोवपी दळान हायड्रॉलिक कटर्साच्या मजतीन ड्रायव्हराक सुरक्षीत भायर काडलो। उपरांत ताका उपचारा खातीर लागसरच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला।